नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। कर्नाटकाचे देखीन गोयची काँग्रेस आमदाराक घेवन राजभवनार 13 पावले, 3 जाण उणे। विश्वासमताक जाय 7 दीस प्राज, मुख्यमंत्री कोण काय विचारल्यार जाप ना। येडियुरप्पाक विश्वासमत सिद्ध करूक 24 वरांची मुजत। सुप्रीम कोर्टान 15 दिसाचो प्राज हाडलो दिसाचेर। 112 आमदार उबे करपाची बीजेपीक चॅलेंज। गोवा डेरीची प्रकरणां सोपनात। शुक्रारा डेरीचेर एफडीएची रेड। 1 टन स्कीम पावडर फ्रीज। डेरी म्हणटा रुटीन चेकअप। गोंय धरून भारताचे पश्चिमी दक्षिण देगेक चक्रीवादळाची शिटकावणी। आयएमडीन जारी केलो अलर्ट। फुडली 48 वरां अरबी दर्यांत वचचें न्ही, नुस्तेकाराक शिटकावणी। स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा पावले जीएसपीएलाचे फायनलींत। सेमीत मारले बार्देजाक। नवहिंद पब्लिकेशन आणि तरुण भारत पावले आंतर मीडिया फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत। कर्नाटकाची देख घेवन गोयची काँग्रेस राजभवनाचेर शक्ती प्रदर्शनाक पावली। मात 16तले 13च आमदार पावले। इजुदर फेर्नांडीसाची भलायकी बरी ना। जेनिफर आउट ऑफ स्टेशन। शिरोडकार खंय चल्याच्या एडमिशनाक मुंबय। प्रदेश काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले निरीक्षक चेल्लाकुमार, रमाकांत खलप आनी कांय काँग्रेसीचे पदाधिकारी। विश्वासमत सिद्ध करूक काँग्रेस 7 दीस मागता, मात मुख्यमंत्री कोण तो सांगना। आपणे आदी चूक केल्या म्हणटात जाल्यार परतूच तीच चूक करपाची काय म्हूण राज्यपालाचो खंय काँग्रेसी कडेन आर्ग्युमेंट। गव्हर्नराक मेळ्ळे मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ताचेर रिक्वेस्ट केला आमी की सिंगल लार्जस्ट पार्टी आमी आसा काँग्रेस, आमकां सरकार करपाक तुवें संदी दिवची। जी पयली चुका जाल्ली आसात आज आमकां कळोन चुकता की शेजारचो जो राज्य आसा कर्नाटका, त्या गव्हर्नरांनी सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून तांकां चान्स दिल्लो आसा सरकार करपाक। त्या आदाराचेर आमी 17कय मागी आनी आजय मागला परत। 17क ते आमकां हो चान्स मेळ्ळो ना म्हूण ती याद केली आमी की मॅडम तुवें जर तेन्ना जर तुजे मिस्टेक जाल्ली आहा ती मिस्टेक तुका दुरुस्त करपाची करेक्ट करपाची संदी आतां आसा आनी हे हो आमकां आमचेर अन्याय जाला तो तुवें दूर करचो। आज आमकां चान्स दिवचो तुवें सरकार आमी सिंगल लार्जस्ट पार्टी नात्यान आमकां एक मौका दिवचो। तिणी अशें म्हणलां की आपूण जर तुवें म्हणटा आपूण एक चूक केली जाल्यार दुसरी आपल्याक चूक आपल्या कडेन आनी घडपा नाका म्हणटकीच ताका आपूण तेजी स्टडी करता आनी तुमकां कितें सांगता। एक्झॅक्टली टायमलायन आमकां दिली ना, पूण तेजे बॉडी लँग्वेजाचेर कळटाली ती गिल्ट फील जाताली, कारण कर्नाटकाच्या राज्यपालाची जी डिसिजन जाली, 2 रिजनल पार्टी आशिल्ल्यो, 1 नॅशनल पार्टीचो आमदार आशिल्लो आनी 2 इंडिपेंडंट आशिल्ले। आमचे कडेन ऑप्शनां खूब आशिल्लीं, तरी आसतना ह्या राज्यपालान आमचेर अन्याय केला आनी तिका सांगलां देशभर तुजी नांव जातलें, कारण तुजी चूक तूं स्विकार आनी आमकां एक संदी दियात। आमचो कोण सीएम आसो आमी तेंचेर इम्पोज करपाक शकना। नॉन काँग्रेसमॅन आसतलो आमी ते डिस्कस करतले सगळ्याक जावन। Have any of the regional parties contacted you all or the independents? Are they in touch with your people? Certain things I cannot reveal now. No, we are not asking for names. We're just asking whether they are in touch. Have they spoken to you all? Have they contacted you all? That's all. We are not asking for names. Just asking whether yes or no. Or See, I maybe. cannot say that A or B or C, but lot of people are in touch with us. And that's what I want to You know. have So the regional. offer a CM post to your alliance partner. The CM will be. Just like Karnataka, Karnataka. See, first of Karnataka all, situation, is it see, possible? that and all, let us stage first. First step has to take But place. you all are open to First, that? no. This is not now. It's the time to decide. Today it's very clear that Congress was the single largest party. We had 17 plus 1 because it was a pre-poll alliance, and we had many independents supporting us. In spite of being the single largest, she did not invite us. So right now it is a pleasure of the governor. She should dismiss this government and invite us. आपणे आधी चूक केली म्हणतात जाल्यार परतूय तीच चूक करपाची काय म्हणून राज्यपालाचो खंय काँग्रेसी कडेन आर्ग्युमेंट।
बाबू कोळीकरान CLP लिडरान तिचे कडेन मागलें की फाटली खेपे तुमी चूक केल्या आमकां संदी न दिवन तेन्ना ती संदी सुदारपाची संदी आसा आमकां सरकार सरकार करपा दिवची त्या उतरार तिणी म्हणलें की फाटली खेपेक हांवें चूक केल्या अशें तुमी म्हणटात म्हणटकीच हांवें आनी एक चूक करपाची सरकार करपा दिवन असो एक प्रश्न केल्लो पूण फाटली खेपे आपणें चूक करूं ना अशें म्हणूं ना तेणी हें म्हत्वाचें म्हणटकीच आमी अपेक्षा करतात की तिणी आपली चूक रियलायज केल्या आणि बीजेपीची काँग्रेसीक ही चाप वता वता थंय फेल गेल्ल्या राहुल गांधीचे लेटस्ट अपेन्स झाकूंक खंय गोंयचे काँग्रेसीन सरकार करपाचें नवें नाटक धरलां. हें जर पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे हे दीस इज अ डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड आणि तेजे परसूय खरें म्हणजे इट इज चीप थिएट्रिक्स बाय द काँग्रेस पार्टी. कारण त्यांनी जे केन्ना त्यांच्या गिरीश चोडणकार जेन्ना प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना एक डँगल कांय जाणांनी दवरलें एक कॅरट की आमी रोखडेच सरकार करतले म्हणून. इट अपियर्स टू कीप देअर फ्लॉक टुगेदर. अशा पद्दतीचो एक अत्यंत म्हणजे देशाच्या इतिहासान अशा पद्दतीचो डिमांड कदाचित अशा हो पयलेच फावट आसत कदाचित पूण हो गोंयच्या काँग्रेस पार्टीन गव्हर्नरा कडेन केल्लो आसा. मोरोवर इट इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू कवर अप द फेल्युअर्स ऑफ देअर ओन लिडरशीप दॅट इज मिस्टर राहुल गांधी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कर्नाटकात येडियुरप्पाक विस्वासमत सिद्ध करूंक फक्त 24 वरांचो प्राझ. शेनवारा सांजे 4 मेरेन विधानसभेत विस्वासमत सिद्ध करचें पडटलें. काँग्रेस JDSन राज्यपालाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. राज्यपालाचो बीजेपीक आपोवपाचो निर्णय असंविधानीक न्ही म्हूण सांगून कोर्टान येडियुरप्पाक विस्वासमताक दिल्ली मुजत 14 दिसांनी कापली. बीजेपी 104 आमदारांचे 112 कशें करतली ताचेर आतां नजर. बीजेपी JDSन फुडाफुडीचे भयान आमदाराक व्हरून हैदराबादात लिपयल्यात. Now I will go and discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session and other procedures will follow. And I have got confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. A historic interim order. The order is historic because the court has directed a confidence motion within less than 36 hours. The confidence motion is subject to many safeguards. Members of the Anglo-Indian community cannot be nominated. Mr. Yediyurappa conceded through his counsel that he cannot have any major policy decisions taken. Security was provided. A pro tem speaker, not a regular speaker, will conduct. He will swear in everybody before 4 o'clock and all will assemble and have the vote of confidence at 4 o'clock. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.